काँग्रेसीच्या युतीच्या प्रस्तावाक येवकार दीत तांचे वांगडा युतीचे उलोवप करपा खातीर रिव्होल्युशनरी गोवन्सान समिती स्थापन केल्या। समितीचेर अमोल नावेलकार, रोहन नाईक, कॅन्डिडो कोरिया, नीरज धामस्कार, सिद्धार्थ नाईक आणि विरेश बोरकार आसात। युती खातीर आरजीपीच्यो अटी। युतीच्या फुडाराक लागून आरजीपीचो काँग्रेसीक येवकार। गोंय आनी गोंयकारांचे हित होच राजकीय वाटाघाटींचो हेत आसपाक जाय। गोंयची अस्मिताय, जमीन, रोजगार, सैम, शाश्वत उदरगत, गोंयचे वेगळे सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्वरूप विचारात घेवन काँग्रेसी कडेन चर्चा। युती फकत जागा वाटपापुरती मर्यादित उरची न्हू। गोंय गोंयकारांचे हित, पारदर्शकताय आणि जनहिता खातीर कटिबद्ध प्रशासन आशिल्लो मजबूत पर्याय लोकांक दिवंक जाय। गोंय आनी गोंयकारांच्या हितांचे संरक्षण करपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। 2029च्या लोकसभा वेंचणुकी खातीरूय समन्वय। डिफेक्शन आडावपा खातीर खर उपाययोजन। आरजीपीन युती खातीर 30 दिसांचो वेळ दिला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।